नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. लुइजिनान आमदारकी काँग्रेसही सोडली. ममताच्या तृणमूलाक तेको. काँग्रेसीचे आयिल्ले 17 उरले फक्त 4. काँग्रेसीक चड गरज आसतनाच सोडली म्हूण पार्टी बेजार. फुडले 6 म्हयने गोंयांत पॉलिटिकल टुरिझम. ऑक्टोबर 30 मेरेन 100% वॅक्सिनेशन केल्यार गोंय संवसारांतले सगळ्यात सुरक्षीत पर्यटन केंद्र. पर्यटन दिसा मुख्यमंत्र्याचो उलो. जीएमसीच्या भायर दीनदयाळाचे गाडे बसयतना बोवाळ. फळभाजीवाल्या बायलांक फांतोडेर उखल्ली. आमदार म्हणटा सरकारान प्लान कोर्टा मुखार दवरचो. रिव्ह्यूक अर्ज घालात. बेकायदेशीर रेवेचो धंदो कंट्रोल करूंक जमना. सरकार वडीर न्हय देगांनी कितलेय पुलीस घालचे पडल्यार घालात. वडी जप्त करात. ट्रक तपासात. सरकाराक ऑर्डर. आंध्र ओडिशा वटेन आशिल्ले गुलाब वादळाचो गोंयाचेरय जावं येता परिणाम. वादळ सरकत अस्तंते वटेन 2 दीस गोंय धरून कोकणात हवामान खात्याचो येलो अलर्ट. आणि शेतकारांचे देशव्यापी बंदाक उत्तर भारतात हिंसक रिस्पॉन्स. गोंयांत जाग ना माग. मोदी सरकाराचे शेतकी कायद्या आड शेतकार संघटना राजकीय पक्षांनी मारिल्लो बंदाचो उलो. लुइजिनान आमदारकी आनी काँग्रेसय सोडली. देशांत बीजेपीक हरोवपाची तांक आशिल्ल्या काँग्रेसीक म्हणल्यार ममताच्या काँग्रेसीक तेंको दितलो म्हूण लुइजीन उलयला. विधानसभेक उबो रावतलो काय ना तें खंय मागीर सांगता. लुइजिना बरोबर काँग्रेसीचे कांय फुडारी आदले आमदार तृणमूलांत चल्ले म्हूण बोवाळ. 2017 काँग्रेसीचे 17 आमदार आशिल्ले. उरले 4. फाटले कांय दीस खबरो पातळटाल्यो ताचेर शिक्को मारून लुइजिनान आमदारकीचो राजिनामो सभापतीक दिलो. काँग्रेसय सोडली आनी कार्यकर्त्यांबरोबर इमोशनलूय जालो. काँग्रेसीची फामील फुटल्या. वेगवेगळ्यो काँग्रेस जाल्यात. तातूंत बीजेपीक हरोवपाची ताक आशिल्ल्या ममता बॅनर्जीच्या काँग्रेसीक खंय लुइजिनाचो तेको. If joint TMC, can TMC make its presence in Goa? Who is fighting Modi today? What is that Mamta formula which has won against the Modi? Modi had 200 meetings. Amit Shah had more than 200 meetings. And then all this power and all that. Who has been? It is a woman's empowerment. It is a powerful force. Today, Congress family is divided. And definitely, you have to think out of the box. We have to see who has got the power to face the present dispensation which is ruling in Delhi and ruling in Goa. I will support Mamta Congress because she has fought, she has succeeded. विधानसभेक उबो रावतलो काय विचारल्यार असली जाप. I will decide whether I will contest or not. But definitely, I am going to lead a movement in the state of Goa and in the country. काँग्रेसीक आपले आमदार सांबाळूंक जमनात. आशिल्ले 17 उरले 4 म्हूण मुख्यमंत्र्याचो थोमणो. लुइजीन रिजायन जाला आनी खंयचे तरी नवीन पार्टीक जॉयन जाता. हें कितें नवें न्हू. 2017 पासून आतां पर्यंत काँग्रेसीचे 17 निवडून येयल्ले. उरले कितले 4 म्हणजे 13 रिजायन जाले. ही संवय आसा. म्हणजे काँग्रेसीक स्वताचे आमदार सांबाळपाक जमना. ज्या काँग्रेसी कडेन म्हणजे राष्ट्रीय नेतृत्वच ना त्या पार्टीन लोक रावतले ते कित्याक. वेंचणूक तेकली. काँग्रेसीक चड गरज आसतना लुइजीन सोडून गेलो म्हूण काँग्रेसवाले पिकार. आनी आज जेन्ना आमी लोकांच्या मुखार एक्चुअल वचपाचें आसा इलेक्शना खातीर
त्या वेळाचेर आमचो एक कलीग बाब रिजायन जावन भायर सरता ही अत्यंत दुःखाची गजाल अशी हांव मानता. Sometimes when you're retiring, you take a VRS scheme. This could be a VRS scheme also. I don't know. It is very sad that people at the fag end of their careers take these kind of decisions. You have spoken about various agitations. We have invited you for various agitations. आमचे म्हादयचे एज्युकेशनान आमी दिल्ली वचून प्रोटेस्ट केलो जंतर मंतराचेर. एक प्रोटेस्टाक तो येयलो ना, दिल्ली सुद्धा प्रोटेस्टाक येयलो ना. नाव ही वॉन्ट्स टू लीड. तू कोणाक फटयता? तू स्वता फटय, लोकांक फटयनाका. गोंयकार फटोवपाक शकना. आमी इतले एज्युकेशन केली, 3 लिनियर प्रोजेक्ट रिजेक्ट करपाक गेले. आमचे जेन्ना प्रोजेक्ट थंय गेले, इवन यूथ काँग्रेस प्रोजेक्ट नावेलीच्यान ती डबल लायन तो तांकां भुरग्यांक फोन मारून तापोवपाक लागलो, तुमकां हांगा कोण धाडल्या काय म्हणून. सो जेन्ना प्रोटेस्टाक तो स्वता पार्टिसिपेट जालो ना, आमकां केन्ना एनकरेज केलें ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फुडले 6 म्हयने गोंयांत पॉलिटिकल टुरिझम वाडटलें. ताचो फायदो गोंयांक जातलो. ऑक्टोबर 30 मेरेन गोंयांत दुसऱ्या डोसाचें 100% वॅक्सिनेशन करया. तशें जाल्यार गोंय संवसारांतलें सगळ्यांत सुरक्षीत पर्यटन थळ जातलें म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. टुरिझम मंत्री बाबू म्हणटा ऑक्टोबर मेरेन गोंयांत टुरिझम पुराय उक्तें करूं येता. जागतीक पर्यटन दिसा निमतान गोंय टुरिझमाच्यो गोंयभर कार्यावळी. इंडस्ट्री बूस्ट करपा खातीर there is an internet tourism, religious tourism, wellness tourism, there is a MICE tourism, and आता नव्यान एक आयला म्हणजे हांवें सकाळी जेचो उल्लेख केलो म्हणजे पॉलिटिक्स टुरिझम. ताची बी सुरवात जाल्ली आसा. फुडले 6 म्हयने म्हाका दिसता पॉलिटिकल टुरिझम ही स्टेटींत खूब मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागला. त्याचोय फायदो टुरिझम इंडस्ट्री खातीर आनीकूय देंठात जातलो. वी हॅव ऑलरेडी अनाउन्स्ड the 100% vaccination of the second dose by 30th of October. Proudly सांगता आमी 30th October पर्यंत 100% vaccination पुराय करपाक शकले. आमी इंडियातली फर्स्ट स्टेट 100% वॅक्सिनेटेड म्हणून अनाउन्स करपाक शकले. The safest destination for the tourism वर्ल्ड वाइड आमी अनाउन्स करपाक शकले. एक हेलिपॅड सर्विस ताची आमी इनॉग्रेशन केल्लें आहा. आणि आमकां हर एक टुरिस्टाक आमचे गोंयच्या हर एक काना कोपऱ्यात पावोवपाचें. हर एक काना कोपऱ्यात. कांदोळे गोंय टुरिस्ट पुलिसाचे ट्युरिस्ट असिस्टन्स सेंटराचें उक्तावण जालें. म्हाका दिसता अंजुना, शापारा, बागा, कोलवा, मोर्जे, ऑल दीस प्लेसीस वेरेवर जागे आमी एक्वायर करून दवरलेले थिंगा सारकी फॅसिलिटी जी दिवपाक जाय ह्या आमी म्हाका दिसता 80% कंप्लीट केल्ले. पोन्ने गोंयांत टुरिझम खात्यान बायक रॅली काडली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सोमारा आयुष्यमान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च केलें. मिशना वरवीं लोकांक खासा डिजिटल हेल्थ आयडी दितले. तातूंत त्या व्यक्तीचे सगळे हेल्थ रेकॉर्ड्स आसतले. भारतांतल्या 6 केंद्र शासित प्रदेशांनी हो पायलट प्रोजेक्ट आदीं चालीक लागतलो. 21वीं सदी में आगे बढ़ते हुए भारत के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है. बीते 7 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है. और ये सामान्य चरण नहीं है, ये असामान्य चरण है. आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी ताकत है. जीएमसी भायल्या गाड्या काडटना फाटीं फुडें पळयनासतना दीन दयाळ स्किमी सकयल्या गाड्याय उखल्ले. आतां ते परत घालतात. त्या गाड्यांक आपले सुवातेर घालता म्हणून फळां भाजीवाल्यो गोंयकार बायलो रातभर थंयच न्हिदल्यो.
फातोडेर पुलिसांनी सगळ्यांक उखल्ली. दुसरे वटेन गाड्यांक केल्लो प्लान सरकारान कोर्टा मुखार दवरचो, रिव्ह्यू पेटिशन घालचें म्हूण आमदार टोनी मागता. गाडेकार टोनी कडेन गेल्ले. आपली सुवात आडावन साल्वार करूंक बशिल्ल्या जीएमसी भायल्या फळ भाजीवाल्या बायलांचेर सरकाराची परत फातोडेर एक्शन. सरकाराक लोकांचे पडिल्लेच ना म्हूण बोवाळ. काम करता आणि हे गाड्याकार हाडून मोदीन ते गाडे देगयता आणि आमकां थंय दितली जाल्यार पुलिशेन आमी ते चोरला कोणाचे नागोयला म्हणून कशें आमी हे जगपाचे. आमकां गोवन नाशिल्ल्या बायलांक तुमी कित्याक त्रास करता रे? गरीब लोकांक कित्याक त्रास करता? सरकार तुमच्या दारी खंय रे? आम्ही सरकाराच्या दारी पडटा मरे हांगासर सध्या प्रेझेंट. सरकार आसा पळय ते गव्हर्नमेंटाचे ऑफिसर त्यांच्या दारान वयतले आहले. बाबा तुम्ही टेन्शन घेनाका म्हणून सांगताले आहले. तांकां पुलिसाच्या दारान वयता, लोक पुलिसांच्या दारी. थंयचे भुमिपुत्र तांकां थंय जर तुमी काम करपाक दिना, तांचो व्यवसाय जो इतली वर्सां चलतालो तो करपाक दिना जाल्यार फुडें एज्युटेशनूय उबारचेच पडटलें. दीनदयाळचे गाडे काडले आनी परत घाले. सरकारान पयशांची वाट लायली म्हूण गाडेकार आनी तांचे बरोबर आमदारूय. गाडे हाडले पळय सिंपल ते दीनदयाळाचे 5 गाडे हाडले. ते गाडे जोडीतोर डेमोलिशन टायमार सेव केलेले आनी तांकां काडून सायडीक दवरलेले जाल्यार आयज जे गोव्हर्मेंटान आपणाचो फंड मोडून 5 गाडे घाल्ले ते पब्लीक पयशे सेव जातले आहले. दीनदयाळाक तेणी हात लावपाक जायना. दे वूड हॅव चेक द डॉक्युमेंट्स, दे वूड हॅव चेक द एनओसीज, दे वूड हॅव नॉट टच दी. तेंचे कितें आहा ते भायले कितें घाल्लें ते काडून जातलें पूण तेंची ती व्हडली मिस्टेक. गाडेकारां खातीर केल्लो प्लान सरकारान कोर्टा मुखार दवरचो, रिव्ह्यू पेटिशन घालचो. जे आतां इनजस्टीस आमच्या लोकांक जाल्या ती जावपाक जायना. आतां जो हायकोर्टान ते दिले जाय हेजेर रिव्ह्यू पेटिशन घालपाक जाय. हांव एजी कोर्टान रिक्वेस्ट करता ह्या माध्यमांतल्यान आमकां कन्सल्ट करपाची गरज आसा. आमकां विचारपाची गरज आसली, विचारपाची गरज आसली आनी हेजेर रिव्ह्यू पेटिशन घालपाचें. जरी तर एक गाडो दवरलो 1.5 मिटर सोडलो, आमची प्रपोजल कितें आहा ती आयज गव्हर्मेंटाची तुमी आयज हायकोर्टान दाखोवन दिवंक जाय आसलें. म्हाका खबर ना ते दाखोवन दिलां कितें दिलां पळय तें. ही प्रपोजल हा प्लॅन केला सगळो. आतां प्लॅन फक्त रिव्ह्यू करतलो. आय वूड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रिव्ह्यू द पेटिशन. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी तुळशीदास च्यारी. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया. Narayana, one of the biggest educational conglomerate of Asia, now in Goa. Admissions open for foundations, JEE and NEET and also for school integrated program with GVM Ponda. For more details, contact us. बेकायदेशीर रेमेचो धंदो कंट्रोल करप जमना म्हूण हायकोर्टान सरकाराक वडीर काडलो. बेकायदेशीर धंदो बंद करूंक न्हय देगांनी कितलेय पुलीस घालचे पडल्यार घालचे म्हूण कोर्टान सांगलां. नोंद नाशिल्ली मेकनायज्ड वडी न्हय देगांनी वा न्हयत आसल्यार जप्त करची. रेंव येरादारी करपी ट्रकांक तपासून रेंव कायदेशीर काडल्या काय ना तेवूय खंय तपासचें म्हूण अर्द पडल्या. आंध्र प्रदेश आनी ओडिशा वटेन आशिल्ल्या गुलाब वादळाचो गोंयाचेरय परिणाम जातलो म्हूण गोंयचे वेधशाळेन अदमास केला. फुडले 2 दीस गोंय धरून कोकणांत येलो अलर्ट. हो वादळी पट्टो अस्तंतेचे वटेन सरकता.
ताका लागून कोकणात उत्तरी उदेंत अरबी दर्या ते गुजरात मेरेन मोठो पावस पडपाक शकता. नुस्तेमारांनी ह्या 2 दिसांत दर्यांत वचचें न्ही म्हूण शिटकावणी. शेतकारांच्या देशव्यापी बंदाक उत्तर भारतांत हिंसक रिस्पॉन्स. गोंयांत 0. 41 शेतकार संघटनांनी एकठांय येवन भारत बंदाचो उलो मारिल्लो. मोदी सरकाराच्या शेतकी कायद्यांक विरोध. कितलेशाच राजकीय पक्षांनी तांकां तेंकोय दिल्लो. दिल्लीचे शिमेर तणाव वाडलो. नोयडा शेतकार पुलिसांचें पेटलें. गोंयांत बंदाची जाग ना माग. रक्ताचें नातें परस मनाची नातीं आयुश्यभर टिकतात. कुमार जुंवेच्या लोकां बरोबर आपलें मनाचें नातें म्हूण कुमार जुंवेचो समाज वावुरपी समील वळवयकार सांगता. समिलान वाडदीस मनयलो. एल्विस गोम्स म्हणटा समील काँग्रेसीक आनी गोंयाक मेळिल्लो बरो फुडारी. लोकांनी खंय ताका तेंको दिवचो. नाते ह्या सगळे ते रक्ताचे असले म्हणजे जायना. नाते हे सदीच मनाचे असले. कारण मनाचे नाते हे श्रेष्ठ. आम्ही पळयता रक्ताची नाती सुद्धा आसता. सगळीच वायट आसताची ना, खुबशी बरी आसता. तेच्या पेक्षा मनाचे नाते ज्या वेळार जुळटा ते आयुष्यभर बरें वता. आनी तशेंच म्हाजे मनाचे नाते म्हाका दिसता तुमच्या बरोबर जुळिल्ले आसा. आनी ती म्हाका एक उर्बा दिता ह्या मतदारसंघात सगळ्या खातीर काम करपाचें. आनी आज अशें दिसता की ही म्हाजी संपूर्ण मतदारसंघातली फॅमिली मेंबर हांगा आयिल्ली आसा. म्हाका गोवान येयलें की तो काँग्रेस फॅमिलीन भितर सरूंक सोदता म्हणून म्हजे कडेन जाता ते भशेन हांवें ताका कॉन्फिडन्स दिलो. आनी म्हणून तो आज काँग्रेसचो एक बरो फुडारी म्हणून काँग्रेस पार्टीकूच न्हू आख्या गोंयच्या स्टेटीक लाभलेलो आसा. मोठेपण दिसता, अभिमान दिसता की आज इतले सगळे जाण तुम्ही हांगा समीराचो एक बर्थडे सेलिब्रेट वाडदिवस सेलिब्रेट करपाक लागून सगळे जाण तुम्ही जमलेले आसा. कितें कार्य त्याने चलोवंक सोदता, कितें त्याच्या मनान आसा ते देवान ताचेर बेसांव घालचें. आमची वळख हालींचीच, बट इन दीस शॉर्ट स्पॅन हांवें जे पळयला तांचो जो जन संपर्क आसा तो लोकां कडेन कनेक्ट आसा. ऑल एज ग्रुप्स. गोंयच्या एथन वाजाक वेस्टर्न एशिया ऑनलायन चेस चॅम्पियनशिपींत 10 वर्सां सकयल्या गटांत डबल गोल्ड मेडल. श्रीलंकेचे चेस फेडरेशनान एशियन चेस फेडरेशन आनी आंतरराष्ट्रीय चेस फेडरेशनाक घेवन ही चॅम्पियनशीप दवरिल्ली. 2019 8 वर्सां सकयल्या गटांत एथनान हे चॅम्पियनशिपींत अशीच कामगिरी केल्ली. एथनान वैयक्तीक आनी संघीक सर्तींत भारता खातीर भांगरा पदकां जोडल्यांत. I'm feeling very happy to have won both the gold medals for India. It's a wonderful experience to be crowned the champion, and I'm extremely happy to have won it 2 times in a row. It was a 9-round Swiss system tournament. A total of 898 players from 16 countries have participated in the event across all categories, out of which 135 players from 10 countries played in the under 10 category. Indian players were the largest in number. I had to fight 6 players from India, 2 from Iran and 1 from Kazakhstan. My 8th round game against El Sultan Kalyapmet of Kazakhstan was probably the toughest. Both played tough and the game was equal even towards the end. Finally, both came under time pressure, and in time pressure, my opponent didn't play a perfect ending. He played a wrong move, and then I could convert the game in my favor. व्हडल्या गोंया मोवळ्या वेगळेच पद्दतीन चवथ जाता. 5 दिसांचे गणपती पावयले उपरांत रोखडोच येता त्या आयतारा गांवचे भुरगे एकठांय येवन गणपती पुजतात. भुरगेपणांत मजेक म्हणून चालू केल्लो उत्सव आतां मोठ्या दबाज्यान जाता. काणकोणटे पेडणे मेरेनचो लोक ह्या उत्सवाक येतात. लोकांक खंय हो बाल गणेश आंगवणीकय पावता. आमी भुरगेपणान आमच्या अशें बेश्टे फकाणान करून आमी आमचो गणपती जेन्ना चवथ आसता पळय तेन्ना त्या चवथीक आमी ते गणपती आमचे विसर्जन करताले पळय ते गणपतीचो आमी चिकोल काडटाले आनी बेश्टे भुरगेपणान आमी फकाणांनी कशें अशें पुजताले ते गोरवांच्या गोठ्यांनी अशें पुजताले. म्हणल्यार आमी तो आतां राखण्याचो गणपती म्हणटा
वयता पळय न्हू तो तेका लागून म्हणटा कित्याक ते गोरवांच्या गोट्यांनी पुसताले न्हू म्हणून म्हणटाले आनी ते कशें पुसताले की जे चिकोल काडलो न्हू हो आमचो नंदेश नायक भुरगो आसा हो तो पयलो आमची हेची चिखलाची मुर्ती करताले बेश्टी इल्लीशी करप आसली अशी करून करून आमची मागीर 2-3 वर्सांनी अशी करून मागीर वाडली म्हणजे फर्स्ट टायम आमकां ती मुर्ती आहली ती भुरग्यांनी पयशे एकठांय केले आनी हाडली मागीर सेकंड टायम आमचो कृष्णनाथ नायक तेणें आपल्या पयशांनी अशी दिली मागीर आनी कोणें डोनेट केली अशी करून करून आतां ती आमकां फक्त मुर्ती सुद्दां आमची एक डोनेट जाता आनी आमी आतां ती ल्हान व्हडली करून आतां 5 फुटांची आमी मुर्ती करता आनी अशी करता की आमच्या गांवांत आतां आमचे सगळे जाण भुरगे मेळोन एकठांय जावन सगळे जाण करता आनी ताका पुसता आसतना असो पुसता की आमची जेन्ना चवथ आसता सारकी न्हू त्या गणपती पायलो न्हू तेजे उपरांत आमकां तो पयलो संडे मेळटा पळय त्या संडेक आमी ताका सारकें पुसता आनी ताका आमी 7 दीस दवरता कोणाचे अशे कपडे लायताले सायडीक जावं बेश्टे कापेती घालताले आनी अशें करून आमी बेश्टे असो माटोव कसो घालून आमी सगळे भुरगे एकठांय जावन करताले आणि तो जागो स्पेसिफीक तुम्ही चूज केला काय तो हय आमच्या भुरग्यांनी चूज केला हो जागो आमच्या भुरग्यांनी चूज केला म्हणजे आमी पयले गोरवांच्या गोट्यांनी पडटाले फाटल्यान पडटाले सामके अशे भाटान पडटाले खाची कशी वयचे पडटाले म्हणजे भुरग्यांनी आमचो जागो सिलेक्ट केलो आनी थंय करून दवरलो ताका थंयच पुसले आतां कितलीं वर्सां जाल्यार ताका थंयच पुसता अशें गणपती पुजन म्हाका गोंयान आनी खंय ना अशें गणपती पावन आमकां जाल्यार सद्या आयकोंक येवना अशें इतले व्हडले हें आनी इतलो लोक येता अशें आमी केन्ना खंयच आयकोंक ना आयज पासून कित्याक आमचो आतां हो जो गणपती आमी पुजता पळय न्हू तो आमच्या पेडण्या पोतान तो तेवटेन काणकोण पर्यंत आमच्या सगळ्याक फामाद जाल्लो आसा आनी आमकां हांगसर कॅथलिकान हेज्यान पयलो आमकां जो मुर्ती स्पॉन्सर केल्ली आहा 2 फावटी 2 भुरग्यांनी कॅथलीक भुरगीं आमची स्पॉन्सर केल्ली आसा अशें आमची ती मुर्ती जी स्पॉन्सर करता ती आमकां कॅथलीक ते येवन जावन आमच्या वांगडा नाचता पासून हांगसर नाचोन तेंच्यांनी उमेदीन आमकां 2 वर्सां डोनेट केली मुर्ती दिता म्हणून आनी ते भुरगे आयज लंडनाक पावले वीश पूर्ण जावन ती आनी कितें जाता हांगयले न्हू आतां तुजे वीश कितें आहा ती तूं सांगता गणपतीक न्हू ती ऑटोमॅटीक ताची 20 सपोज जाली जाल्यार लोक आपले आंगण पूर्ण जाली अशी म्हणून लोक येता आनी खूब जाणांची कामां जाल्ली आसा अशी की आपूण हांगयता आनी आपली कामां जावन येयल्या म्हणजे देव आतां फुडल्या वर्सान वर्स लोक वाडत आसा आमचे गणपती कडेन कोणा भुरगीं जावना न्हू ती भुरगीं जावची म्हणून वांगण करता ह्या वर्सा येवन फुडल्या वर्सा म्हणल्यार चडश्यांक जाणां भुरगीं जाल्लीं आसा आनी ती येवन आमकां सांगता आमकां जाल्ली म्हणून त्या खातीर आमकांय कळटा खूब जाणांची वीश कंप्लीट जाल्या म्हणून हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबूक पेज टाटा स्काय ॲप जिओ टीव्हीच्या ॲपार 4 चौकांत मास्क घालात विस्कळ भोंवात सॅनिटायझर वापरात वाशिनाचे 2 डोस घेयात बी प्रुडंट देव बरें करूं तुम्ही पळयतात प्रुडंट यू आर वॉचिंग प्रुडंट